तशींची हें प्लॅटफॉर्मा केन्नाय सपोर्ट करतले व्रजगोपी माताजी विश्वांबर प्रभू कोण हें स्टार्ट केलेलें प्लॅटफॉर्म आनी ज्योती माताजीलें भाव जेवन आशिल्लीं वेणू माधव प्रभू गोपाल हरी प्रभू तांणी आनी विजय गोविंद प्रभू धर्मराज प्रभू आनी कोण राधाकृष्ण प्रभू केन्नाय खंयच्याय विशयार इन्स्पायर करता ती गायड करता ती एनी टायम रेडी टू हेल्प हांगा पुराय जेन्ना कृतज्ञ आसा ती आमकां हें प्लॅटफॉर्म तांगेले कृपा दृश्टी निमित्त हें एक प्रोग्रामचें दायर चलता म्हूण सांगेत. हरे कृष्ण. पुराय जेन्ना स्वागत आसा आयच्या प्रोग्रामान तुमी सांग किंचित रुपार एक सेवा करता जाल्यार भाग घेता आसा ती कृतज्ञ जावन आसा ती. सो आज देखून आमी ते महाभारताचे सिरीज स्टार्ट करूया आनी आज आमी द्रोणाचार्य चरित्रा विशीं डिस्कस करचे आसा. सो महाभारत तशें तें व्हड काव्य वेदव्यास देवानच बरयलेलें हें सांगिल्लें. सो तें ताजे लिलेन आमी एक पात्र जावन म्हळ्यार आयकूच तशें आमकां ती पात्रता दिवका देवान प्रार्थना करुया आनी हे नेक्स्ट एक 40 मिनिट्स आमी स्पेंड करता ती तांतूं आमगेलें कन्विक्शन म्हळ्यार आमगेलें कनिश्ठा भक्ती प्रती आनी एक रुची देवा तूं वाडोवन दी आमी पुरायजन मेळ्ळीं हें एक घंटा सत्संग करूं न्हू आमी कशें की तुगेलें एक दयेच पात्र जावचें तशें करता ती मागून घेता ती आमकां न्ही आमगे फॅमिलीजांक एक चांग भाग्य दिवका. सो एक प्रार्थना करुया कलकलीन. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. पुन्हा स्वागत आसा स्पेशली पुरा तुमगेले मालगड जनाले आशीर्वाद घेवन हे सेशना मुखार सिद्ध. हरे कृष्ण. सो हे टॉपिक महाभारता विशयी आसा आनी महाभारत आनी रामायण म्हळ्यार एक प्रकार कितलीकी लक्षकटल्यान जनान कितलीकी पिढी दोकून कितलीकी जनरेशन्स दोकून आयकून आयिल्लें म्हळ्यार युग युग दोकून हें आयकून आयिल्लें हें देवा लिहिलेचें एक ग्रंथ आसात हे दोनी शास्त्रांत आमी पळयल्यार मस्त प्रकाराचे एक बुक्स आसता ती आनी आमी पळयल्यार तांतूं हें महाभारत एक व्हड इतिहास म्हूण आमी सांगयता. कसं जालें की श्रुती आनी स्मृती म्हूण सांगयत आमी म्हळ्यार श्रुती म्हळ्यार स्मृती म्हळ्यार तें देवालें पुराय हें वेदास जाल्यार श्रुती म्हळ्यार कशें आमी एक काणी रुपार इतिहास म्हूण आमी पळयता ते काणी रुपार आमी कळटा आनी आमकां प्रॅक्टिकली खाली ते फिलॉसॉफी मात न्ही सिद्धांतय न्ही मात ते कशे सिद्धांत ते प्रॅक्टिकली ते इतिहासान डेमॉन्स्ट्रेट जालना आनी ते वॅलिडेट जालां म्हळ्यार हें सत्य अशें जाल्लें आसा म्हूण ते मना येवचें म्हळ्यार महाभारत तसले ग्रंथ वाजिल्ल्यार आमकां ते मनाक ते एक कन्विक्शन येता म्हूण सांगिल्लें एक आसा खंडीत. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां आमी भगवत गीतेंत वाजूं येता की देवान सांगचें आसा त्रिविधम नरकाक्षेद्यम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतात्रयं त्यजे. आनी काम क्रोध लोभ हाचे निमित्त नरका द्वार म्हूण हें एक सिद्धांत आमकां मना आमी आयकतलीं ती जाल्यार ते कशी ते प्रॅक्टिकली कशें जगता ते आमी महाभारताची काणी आयकल्यार महाभारताचो इतिहास पळयल्यार आमकां ते डेमॉन्स्ट्रेट जावन कळटा तेन्ना आमगेलें तें कन्विक्शन आनीक वाडटा. वय हे श्लोक अशें आसा जाल्यार वय हे महाभारतांत आमी हें पळयता की अशें अशें जाल्लें आसा म्हूण तेन्ना तें आमकां कन्विक्शन आनीक येता म्हूण सांगयता. ताका सांगलें म्हणके श्रुती म्हळ्यार जनरली उपनिषद जावन आसा ती आनी तेंची काही एनालिटिकल आनी एब्स्ट्रॅक्ट आसत म्हळ्यार एक पोएटीक फॉर्मार आसता ती पद्या म्हणके आनी ते इनडायरेक्टली मिनींग सांगता आमकां मस्त सकळ उपनिषद आसा ते आमी पळयता. सो ते डायरेक्टली काणी रुपार सांगना एक पोएट्री म्हणके आसा आनी ते एकदम म्हणटात पळय कंडेन्स्ड आसता म्हळ्यार तांतूं थोडे विशयान ते कसं की व्हड एक सत्य सांगता ती. जाल्यार स्मृती म्हळ्यार ते पुराण आनी इतिहास. पुराण आमी पळयल्यार मस्त सकळ नॉट नेसेसरी डेटा म्हणके मुखार मातशी फॉर एग्जाम्पल भागवत पुराण पळयल्यार मस्त सकळ युगाची काणी येता भागवतमांतू आनी आनी ते आमी आयकूं येता. मात इतिहास म्हळ्यार
एक रामायण आणि महाभारत इतिहास म्हणून येतं. सिंपली हिस्ट्री मात नाही, इतिहास म्हळ्यार हिस्ट्री म्हणून लेखता ती. जाल्यार हिस्ट्री मात नाही, मात ते वेदव्यास देवान वाल्मिकी मुनीन ते रामायण महाभारत अशी बरयलां की तांतू देखून आमकां ते लायफाची इन्स्ट्रक्शन्स मेळटा. अशींच एक म्हणटात पळय अशींच एक स्टोरी सी न्हय तें, जाल्यार तें आयकल्यार आमगेलें शुद्धीकरण जाता आनी एक म्हणटात पळय आमगे लायफ चेंज जावचें साध्य आसा. केन्ना आमी ते प्रिंसिपल्स अप्लाय करता ती आमकां कळ्ळें दिसता आनी ते एक इन्सिडंट्स आयकल्यार आमकां मनाक केल्यार आमी ताजेर इन्स्पिरेशन घेवं आनी आमकां ते पुरो घटन पळयल्यार महाभारत रामायण जाल्यार तांतूं आमकां एक लायफान गायडन्स मेळटा, एक दिशा मेळटा. रामायण म्हळ्यार कशी देवालें रामालें एक जर्नी, मात महाभारत म्हळ्यार भरत रायालें वंशांत येयले जन तागेले विशय म्हूण ताका महाभारत म्हूण ताका सांगिल्लें आसा. आनी महाभारत म्हळ्यार एक ते कुरू वंशा विशयी आमी पळय भरत रायालें आशिल्लें आनी आमी पळयत की भगवत गीतांतूय अर्जुनान 7-8 पंथा अर्जुनाक भगवत गीतेंतून भरतर्षभ म्हणचें आसा देवान. म्हळ्यार ते पळय 7 अध्यायांत श्लोक आसा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुर अर्थाती ज्ञानी च भरतर्षभ म्हणून. म्हळ्यार ते भरत रायाला वंशांतू म्हणून. म्हळ्यार त्यांची एक प्रकार म्हटल्यार पळय महाभारत ते भरत रायाल वंशांत जन. सो भरत म्हळ्यार ते भारत देश जाता आनी म्हळ्यार ते भास्कर म्हणून. भास्करस म्हळ्यार एक भास्कर म्हळ्यार सूर्य. ताकाची ते भरत रायालें भारत देश म्हळ्यार ते सगळें एक ज्ञानाचें उजवाड आसा. कशी सूर्य एक उजवाड दिता तसले ते एक प्रदेश, तसले एक देश ते म्हूण सांगिल्लें आसा. ताका ते भरत वर्ष आसा आनी भरत रायू आशिल्लो. आनी हें महाभारत म्हळ्यार इतलें एक ते काव्य आसा, हाजें की ना होड काव्य ना खंय. 1,10,000 तांतूं श्लोक आसा ती. विंगड खंयचे वर्ल्डाच खंयचे विंगड होडोड पोएट्री अशें पुरो इलियाड, ओडिसी तसले पुरो. ताजे की ना 8-10 वंट्यान चड आसा हातूं श्लोक. सो आमी हें सेशन पळयतना ते थोडे एक ग्लिम्स महाभारताचे पळोवया, जस्ट एक ओवरव्यू आनी मुखारी मागीर द्रोणाचार्यालें चरित्रा विशयी हाची आमी थोडे एक मना व्हरया. सो 8 पर्व आसा ती महाभारतांतू आनी ते 8 पर्व आसा ती आनी 18 एक इम्पॉर्टन्स दिसता. 8 पर्व आसा ती 8 दिवस युद्ध जाल्लेलें. भगवत गीतांत 8 चॅप्टर आशिल्लें आनी मध्वाचार्य स्वाम्यान हाजेरी हे महाभारता विशय तांणी एक्सटेन्सिवली कॉमेंट केलेलें आसा. ताचे तांणी बरयलेलें ते महाभारत तात्पर्य निर्णय म्हणून. आनी तांणी सांगचें आसा की महाभारत तसलें काव्य म्हळ्यार आयकल्यारीची भारी एक हृदय शुद्ध जाता म्हूण तांणी सांगचें आसा. सो तांणी सांगचें आसा की महाभारत तसलें काव्य 3 दृश्टीन पळोवं येता म्हूण. एक दृश्टीन म्हळ्यार ते इतिहास म्हळ्यार ते कशें की जाल्लेली घटना आमी आयकता आसता ती तें वाचुचें आयकुचें जेन्ना ते आयकल मात्रानच कशें की एक बरें जाता म्हूण. कशें रामायणांतूय सांगचें आसा पळय, रामायणा खातीर सांगचें आसा पळय, चरितम रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम. म्हळ्यार रामायण आयकल्यार कशें व्हड कश्ट वता म्हूण. आनी दोनी लेवलार सांगचें आसा एक प्रकार मध्वाचार्य स्वाम्यान की आमकां कशें की आमकां एक शिक्षा मेळटा. प्रॅक्टिकली कशें की एक मॉरल एथिकल लेसन्स मेळटा, आमकां लायफान गायडन्स मेळटा. आमी पळयत महाभारत पळयतना की कशें ते दुर्योधनान ते प्रदर्शन केलें लोभाचें आनी कशें की तागेलें एक घमंड आशिल्लें आनी आमी पळयत तें महाभारत ताजे निमित्त कशें तागेलें एक नाश जाल्लें म्हूण. आनी आमी हें पळयत की पांडव कशी तांणी एक चांग जावन आशिल्लें आनी तांकां रक्षण जाल्लें म्हूण. कशें ते मनुस्मृतीन सांगिल्लें आसा पळय, धर्मो एवो हतो हांती धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मान धर्मो हतो वदीत म्हूण. म्हळ्यार कोण धर्मा फॉलो करता ती धर्मू तांकां रक्षण करता म्हूण. असल पुरा विशयांतू आमकां ते निश्ठा येता, आमकां मन आवडटा, आमकां गायडन्स मेळटा लायफांतू आनी आमकांय तशें कोरया म्हूण दिसता म्हूण. आनी तेली लेवलार आनी मध्वाचार्य स्वाम्यान सांगचें आसा की महाभारत तसलें काव्य म्हळ्यार आध्यात्मीक जावन आसा तांणी. तांतू देवालें कशें की तें हरी भक्ती कोणा तें भक्ती जावका तांतू देवाल इतलें पुरो लील पळोवचें मेळटा की देवाल तें भक्ती आमकां आनिके वाडून येता म्हूण. तशें खंयचेय एक ग्रंथा विशय पळयतना ह्याच एक 3 दृश्टिकोणारी आमी पळोवं येता म्हूण सांगता. की कसं जालें की मस्त सकट श्लोक आमकां
कळटा आनी आमी हें असलें काव्य देखून आमकां कळटा की आमी असलें आध्यात्मीक विशयांतू रुची घेयनातल्यार ते आत्मोद्धार जायना म्हणून. ह्यांची महाभारतांतू न्हू भगवद्गीता आसा मतेंतू आनी तांतू ते देवान सांगचें आसा वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयते नवानि देही म्हणून. कशी एक कोण एक पोरणे जाल्ले आंगवाले आमी काण उडयता ती तशी हें आत्म शरीर चेंज करता आसता आनी नवें शरीर घेता आसता म्हणून. ताकाची हें म्हत्वाचें स्वाम्यान सांगचें आसा की आत्मोद्धारा खातीर आमी कसलें करनातल्यार तें आत्मा मारल्या म्हणकेची म्हणून. त्यांची ईशोपनिशदांतूय तशी एक श्लोक येता. असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तांस ते प्रेथ्याभिगच्छन्ति येते चात्म हनोजनः म्हणून. कोण आध्यात्मिक आत्मोद्धारा खातीर काम करना ती ते एज गुड एज म्हळ्यार आत्मा मारल्याय म्हणकेची म्हणून. सो अंतू पळयत एक प्रकार एक पंता मन येवच्या पुरो की महाभारत कुरुक्षेत्रांत एक प्रकार ते लढाई वायलन्स आनी जाता आसता म्हणून. ना मात त्या मात एक ते कसं म्हणटात पॉप्युलर परसेप्शन आसचें पुरो की महाभारत म्हणल्यार लढाई हें म्हणून अशी ना. आतां आमी ते पांचा पर्वांत पळयल्या उद्योग पर्वांतू तांतू सगळें ते पर्वांत ऑलमोस्ट आमी घडी घडी पळयत की देवान आनी विंगडजनान कशें ते युद्ध जावचें म्हूण प्रयत्न केलो ना. जाल्यार हें महाभारत म्हणल्यार ते रियल आसता. केन्ना पुरा प्रयत्न करता जाय न्ही आनी कसले उपाय ना तेन्ना धर्मा खातीर युद्ध करता जाल्यार युद्धवय करता पडटलें म्हणून. आनी ते देवान दाखोवन दिलां की धर्माचें युद्ध करतना भक्तजन उणे आसचे पुरो नंबर जाना. कशें आतां आमी त्या युद्धांत पळयल्यार पांडवाल सायडा जन उणी आशिल्लीं ती नंबर जाना. जाल्यार तें देवान दाखोवन दिलें केन्ना भक्तींत निश्ठ आसा आनी धर्मा खातीर निश्ठेन प्रयत्न करतले जन आसा ती अधर्मा सायडा कितलेंय जन आसो ती जाल्यार धर्मोची युद्धांत विजयी जाता म्हणून देवान दाखोवन दिलेलें आसा. आनी हें एक भायले दृश्टीन वॉर न्ही. आतां आमी पर्सनली पुरा जन एक आमगेले भितर एक वॉर जाता आसा. कसलें की कुरुक्षेत्रांत कशी पांडव आनी कौरव आशिल्लीं ती तशींच आमगेले हृदया भितर आमगेले टेंडन्सीज म्हणटात पळय आमी एक आमकां कौरवाली बुद्धी आसा आनी पांडवा जाल्यार मागीर आमगेले एक चांग एक मनय आसचें पुरो. ताका आमगेले भितर तें कुरुक्षेत्रा वॉर चलता आसा आमगेले हृदयांतू. भगवद्गीतेन देवान सांगचें पळय 3 अध्यायांतू एवं बुद्धे परम भूत्वा संस्थाप्यात्मानम आत्मना जाहि शत्रु महाभाव कामरूपम दुरासदम. आमीची आमगेले इंद्रियान आमी लढाई करता आसा ती आनी खंयच्यान ते देव सांगता की आध्यात्मिक बलान तुमी ह्या बुद्धीन हें पुरो भगवद्गीता महाभारत तसलें ग्रंथ शास्त्र वाचिता ती एवं परम भूत्वा हें कळटरी संस्थाप्य आमगेले इंटेलिजन्स स्टडी जाता म्हणून आमगेले मन घट्ट जाता. आत्मना म्हळ्यार आमी डेलिबरेटली आमी आनी जाही शत्रू कितलेंय कसले विंगड असो आमी ते आध्यात्मिक पथारी मुखार सुन वचचेत म्हूण सांगतात. तशींच ते महाभारताचे पळयलेले 8 पर्वांतू आदी पर्वांत ते पळयल्यार ते पुरा कुरुच मालगड जनाल आसा आनी पांडवान ते जन्म जावचे आसा. दोन्ही पर्व सभा पर्व म्हणटा ती तांतू युधिष्ठिराले राजसूय यज्ञ द्रौपदीन ते जावचे डिस्ट्रोब करचें तें एक आसा. मागीर वन पर्व म्हळ्यार तांणी हांतू वनांत आसता ती आनी पुरा ऋषिगणांनी मेळटा ती. विराट पर्व तांगेले ते 1 वर्स अज्ञातवासा विशय आसा. पांचाचे उद्योग पर्व आसा तांतू मस्त सकट अरेंजमेंट करता ती देव ट्राय करता की कसलें युद्ध जावचें नज म्हणून जाल्यार जाता. मागीर सांजचें भीष्म पर्व म्हणून तांतू ते युद्धाचें भाग ते आनी सुरे 10 दिवस केन्ना भीष्म देव ते कौरव सायडा देखून तो सेनापती जावन आशिल्लो त्या 10 दिवस भीष्म पर्व म्हणून सांगिल्लें आसा. मागीर 7 पर्व द्रोण पर्व ते 11 देखून 15 दिवस ते आसा युद्धाचे ते द्रोण पर्व आनी तेन्ना द्रोणाचार्य तांणी सेनापती जावन आशिल्लीं. 8 कर्ण पर्व ते 2 दिवसां खातीर आसा. 16 आनी 17 दिवस युद्धाचे आनी लास्टाचे 9 युद्धाचे 18 दिवस युद्धाचे ताका शाल्य पर्व म्हणटात. मागीर धांचे पर्व सौप्तिक पर्व तेंतू अश्वत्थामान ते पांडवाल तांगेले चेडूवाक मारचें तें आसा. मागीर 11 पर्व स्त्री पर्व तांतू गांधारीन
तांकां श्राप दिवचें तें कसं 12 शांती पर्व तांतू पुरा भिष्मान तांणी हें जग सोडचे पयलीं फुडें तांणी पुरा युधिष्ठिराक इन्स्ट्रक्शन दिवचें तें थंय दोकून सुरू जाता हें पुरा पयलीं व्हड पर्व हें शांती पर्व महाभारतांतू तांतू इन्स्ट्रक्शन आसा आनी 13 आमी पळयल्यार तांतूय भीष्म देवान युधिष्ठिराक ते इन्स्ट्रक्शन दिवचें कशें राज्या विशय धर्मा विशय ताका अनुशासन पर्व म्हणटा ती मागीर 14 अश्वमेधिक पर्व तांतू तांणी अश्वमेध यज्ञ करचें मागीर 15 आश्रमवासिक पर्व तांतू धृतराष्ट्रान आनी गांधारीन तांगेले कुंती विदूर तांणी हें कशी तांणी सोडता ती तांगेले राज्याची पुरा ड्युटीज म्हूण 16 मौसल पर्व तांतू यदुवंशाल पुरा लढाई आसा 17 महाप्रास्थानिक पर्व तांतू पांडवा जन तांगेल अंतिम पुरा यात्रा तांतू करचें आसा म्हूण सांगिल्लें आनी थंय दोकून मागीर तांणी देवाल वता ती ते स्वर्ग आरोहण पर्व म्हूण आनी लास्ट एक सप्लिमेंटरी लिटरेचर आसा ताका हरिवंश म्हणचें महाभारताचें आनी ते हरिवंशांतू देवाल पुरा कृष्णाल पुरा लील आसा म्हूण सांगिल्लें आसा सो हें एक ओवरव्यू करून आमी पळयता की कितलें हें एक व्हड काव्य आसा हाचे म्हणकेची भारी म्हणटात पळय महाभारतांत कसं विंगड खंयचेय शास्त्रांत कसले प्रिंसिपल शिकचे मेळटा आमकां वर्ल्डाच खंयचेय लिटरेचर खाली आमगे सनातन धर्माच न्ही कसले खंयचेय विशय आसा पुरो अशी ना की तो विशय महाभारता मेळच ना कसले की महाभारत इतलो व्हड काव्य आसा पुरा नमुन्यार पुरा एंगलार तांतू पुरा विशय आसा मात ते इतलो व्हड आसा की महाभारतांत आशिल्ले विशय विंगड कडेन मेळच ना सो त्या मटाच तें एक महाभारताची महानता आसा आनी आमी नेक्स्ट फ्यू विक्सा खातीर खंयचे एक 2-4 चरित्र आमी पळोवन आमी स्टडी करुया आनी आमी तांतू दोकून देवाल दयेचे भाग आमकां देवाल दय प्राप्त जावया आनी आमकां कसन एक तांतू एक मनावस्त जावं म्हूण देवाला प्रार्थना सो आयचे सेशनांतू आमी स्टार्ट करुया द्रोणाचार्या विशय आनी नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करुया ताचे सो द्रोणाचार्य तांगेले द्रोण म्हूण तांगेलें नांव आशिल्लें तांगेलें ही काणी आदी पर्वांत येता सुरे तांगेलें आनी मागीर पळयल्यार द्रोणाचार्याल तें चरित्र एवरी पर्वांतू तांगेले कसन एक भाग आसतांतू सगळ्या महाभारतांतू तांणी कसन पॉयंटार येता आसता ती द्रोणाचार्य आनी एक पर्व तर तांगेले नांवारी आसात आमी पळयलेलें द्रोण पर्व म्हणून ते 15 दीस युद्धाचे ते सगळ्या भागाक द्रोण पर्व म्हणचें म्हूण आनी द्रोणाचार्य पळयल्यार आनी ते 15 दिवसांतू तांगेले ते कशें तांणी एक युद्ध करता ती ते आमकां पळोवचें मेळटा द्रोणाचार्याचें तांणी कशें म्हणटात पळय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तांणी पावरफूल आशिल्लीं द्रोणाचार्य ते आमकां ते तांगेले ते द्रोण पर्वांत पळोवचें मेळटा आनी तांणी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर न्ही एक प्रकार म्हणटात पळय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिचर आशिल्लीं तांणी सादारण म्हणटा पुरा कोण ते व्हड रायल चेडूं आशिल्लीं ती तांणी द्रोणाचार्याक अस्त्रविद्या शिकयली तांणी आनी द्रोणाचार्याल जन्मूय साधारण जन्म न्ही कशी नॉर्मल जनाल जन्म जाता तशी न्ही तांणी भारी एक अद्भुत अलौकिक तांगेलो जन्म आशिल्लो तांगेले बापूसू भारद्वाज मुनी तांगेलो बापूसू सो भारद्वाज मुनी तांगेले आश्रमाले कारी स्नान करतानाची थंय दोकून एक घृताची म्हळ्यार एक अप्सरा थंय दोकून वता आशिल्ली आनी ते घृताची पळोवन ते भारद्वाज मुनीले घृताचिले प्रति आकर्षित जावन थंय दोकून तांतू भारद्वाज मुनी ते द्रोणाचार्याल जन्म जाता म्हूण सांगिल्लें आसा कसले की तांणी एक द्रोणार जाता द्रोणाचे 2 मिनींग आसता एक पानशी आसता ताकाय द्रोण म्हणटा ती आनी एक कडेन द्रोण म्हळ्यार एक सान मट कशी ताकाय म्हणलेलें आसा ताका ते द्रोणा भितरी ते भारद्वाज मुनी ते अंश आसता आनी ते द्रोणान ते अंश पळयले निमित्त तांतू दोकून द्रोणाचार्याले जन्म जाता म्हूण पळय सो एक प्रकारार पळय येता की एक प्रकार असाधारण जावन आशिल्लें ते व्हड महर्शीलें चेडूं जावन जन्मांत येयला द्रोण आनी तांगेलें नांव द्रोणाचार्य म्हूण मुखार सून जाता म्हूण सांगिल्लें आनी तागेलें आवसू घृताची ते मस्तकाल ते गोतनावय की अशें जाल्लेलें म्हूण सांगिल्लें आसा तो एक पंता पळयल्यार पळय जन्मा दोकूनची द्रोणाचार्य तांगेले भारद्वाज मुनील आश्रमांत व्हड महर्षी ओट्टू तांणी सान दोकून तांगेली आशिल्लीं ती म्हळ्यार तांगे तसले एक आश्रमांतू तांणी व्हड जाल्लीं भारद्वाज मुनील आश्रमांतू आनी भारद्वाज मुनील आश्रमांत तांगेले एक व्हड शिश्य आशिल्लो अग्निवेश ऋषी म्हणून आनी ते अग्निवेश ऋषी
द्रोणाचार्याले गुरु जावन असतात त्यांनी आणि अग्निवेश ऋषीले अंडर तांणी शिकता ती आणि पुरा प्रकार शास्त्रांत एक प्रकार निपुण जाता ती आणि पुरा प्रकाराचे अस्त्रचे अग्निवेश ऋषीले वक्तांनी अस्त्राचे विषय युद्धा विषय तांणी शिकता ती आणि एक प्रकार तांणी तांगेले द्रोणाचार्य टीचिंग स्किल्स म्हणतात पळय फियरलेस टीचर ते खंयचे विषय तांकां शिकोवचे कळटा म्हणजे तांणी इतले सकट तांगेले नॉलेज असता खाली थियोरिटिकल नाही प्रॅक्टिकली वय तांकां पुरा गोत असता ताका तांगेल्या म्हणके टीचर कोणी ना ती म्हूण सांगता एक प्रकार भारी पॉवरफुल टीचर असतात तांणी आणि तांणी ब्राह्मण जावन आशिल्लीं ऋषी जावन आशिल्लीं ती जाल्यार ऋषी केन्ना अस्त्र तांणी ब्राह्मण म्हळ्यार ते क्षत्रियान न्हू ते अस्त्र यूज करचे जाल्यार अशी ना की ब्राह्मण युद्धांत भाग घेनात म्हळ्यार द्रोणाचार्य ऑफकोर्स तांणी युद्धांतूय भाग घेतिल्लो आसा जाल्यार ब्राह्मणान युद्धां भाग घेनात म्हण ते शिको येता कसले खंयचे विशय शिकोवचे ते ब्राह्मणिकल एक्टिविटीची सो खंयचे विशयाचे नॉलेज शेअर करचें ते ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज ते जन्मान म्हूण न्हय ते खंयचे विशय आमी नॉलेज शेअर करता ती एक्टिविटी ते ब्राह्मणाली एक्टिविटी आनी खंयचे फिल्डांत तूं टीचर जावका म्हळ्यार खंडीत विदाउट टीचर विदाउट गुरू कोणी खंयचे शिकून मुखारसून वचचें जाता म्हळ्यार ते भारी कश्ट सो ते द्रोणाचार्य तसले एक टीचर आशिल्ली ती आनी तांणी आमी पळयत त्या महाभारताचे सगळ्यांची ग्रंथांत की तांणी एक भारी एक व्हड गुरू जाता ती आनी मागीर व्हड गुरू जावन तांकां कितले सकट विशय तांणी सकट रायांक आनी शिकोवचे आसा म्हूण पळयत सो तांचे गुरुकुलांत द्रुपद वय आसता द्रुपद आनी तांणी भारी तो पांचाल देशांत दोखून आनी मुखार तांणी तांचे गुरुकुलांत ओट्टू भारद्वाज मुनी आश्रमांतूची तांणी दोग जण ओट्टू शिकता ती तो द्रुपद राय वय आनी मुखारसून तो द्रुपद राय सगळे पांचाल देशाचे व्हड राय जाता सो तांणी आश्रमांत आसतना भारी एक म्हणटात पळय चांग मित्र जाता ती म्हळ्यार ओट्टू बसचें ओट्टू न्हिदोवचें ओट्टू जेवचें कसन जाल्यार शेअर करून खावचें म्हळ्यार भारी एक परम मित्र म्हणटात पळय एक क्षण वय तांकां द्रोणाचार्यानी द्रुपदाक ओट्टू नासले तांकां जायना पुरा टायम ओट्टू आसतात तांणी आनी भारी एक प्रिती म्हणटात फ्रेंडशीप आसता तांगेली आनी इतली फ्रेंडशीप आसता की द्रुपद तांकां सांगता द्रोणाचार्याक की आमी इतले फ्रेंड्स आसात थंय आमगेली हें फ्रेंडशीप केन्ना आमी विसरचे ना मित्रता आनी लायफांत कसन जाल्यार कसन मेगेलें आसा तें अर्द तुगेलें म्हूण कसने आसता धन असो कसने असो त्या मुखार एक प्रकार भावूक जावन द्रुपदान द्रोणाचार्य सांगचें आसा की म्हगे लायफांत कसन आसा तें अर्द तुगेल्यांची तुगेल्या किना व्हड मेगेल मित्र ना म्हूण सो तशी एक प्रकारारी तांगेलें तें एक सानपणांत तें एक जाल्लेली काणी तें तांगेलें एक भावन आसता म्हूण पळयत मात मुखारसून गेल सिद्धा अशी जाता की द्रोणाचार्य कृपील वोट तांगे लग्न जाता कृपाचार्य धुव कृपी तांगेल वोट लग्न जाता आनी जनरली म्हळ्यार फुडें काळान तुवें पळयत की ब्राह्मणांत त्या महाभारतांत और खंयचे आमी विंगड लिटरेचर शास्त्र पळयल्यार ब्राह्मण म्हळ्यार तांकां मस्त धन आनी आसना तांगेलें कसलें की तांणी आयडियल लायफ एक लिव करता तांकां धना विशयांनी कसलें मनांत तें चड नात आनी नॉर्मली विंगड जेन्ना शिकोवचे गायड करचे इवन रायाक वय गायड करचे पुरो ती जेन्ना तांणी सान एक कुटीरा राबून आसता तांगेले पर्सनली भारी एक सिंपल लायफ म्हणटात पळय तशी आसता आमी आंतूय पळयता कशी सुदामा ब्राह्मण वय कशें एक तागेले कसले एक प्रकाराचे ऐश्वर्य आशिल्लें देवाल इतलो व्हड भक्त आशिल्लो तशींची कृपीक आनी द्रोणाचार्याक अश्वत्थामा म्हूण एक जाल्लें चेडूं जाता आनी त्या टायमार एक चेडूं जाता तरी कृपीक आनी द्रोणाचार्याक दिसता की आमी दोग जाण आसता पूण कशी हाडना जाल्यार ते चेडूं आसता म्हणटा स्वल्पपणी कसं एक म्हणटात पळय एक मिनिमम फॅसिलिटीज जावका म्हणटात पळय तशी जावका म्हूण आनी द्रोणाचार्याक तांगेलें कसन तांणी तें करता आशिल्लीं तांतूं तांकां एक म्हणटात पळय लिमिटेशन आयिल्लें सो आतां हें फॅमिली जाता आनी फॅमिलीक चिके कसलें पळोवका तेन्ना तांकां दिसता की आसो येदोळ हांव कसलें कोणाल्या कसलें निमगूका म्हूण नाशिल्लें जाल्यार आतां टायम आयिल्लो दिसता हांव कसलें हेल्प निमगूयेत कोणाल्या म्हूण त्या टायमार तांकां उडगास येता की म्हगेलो मित्र द्रुपद पांचाल देशा राय हांव कसलें ताण आसतना विंगड कसलें म्हगे लायफान कसलें हांव मना वर्स तशें आसलें तागेल्या वचून तागेले गेल्यारय पुरो तो तर इतलो परम मित्र म्हगेलें तो कसलेंय म्हाका दिवचें साध्य आसा म्हूण तेन्ना द्रोणाचार्य पांचाल देशा वचून द्रुपद महाराजाल दरबारा वता ती आनी सांगता ती की हे द्रुपद राय हांव तुगेलो मित्र आमी गुरुकुलांत ओट्टू आशिल्लीं ती आतां एक समय आयिल्लो आसा हांव तुगेलो म्हळ्यार म्हाका कशें की
म्हणतात पळय मित्रताचे म्हाका कसं की एक बेनिफिट जावका म्हूण म्हळ्यार कसं की एक जावका म्हूण तेन्ना द्रुपद रायो शिके कठोर जाता आनी कठोर शब्द म्हणटा म्हळ्यार तांणी सांगता ती की मित्रता केन्ना इक्वल्सा मध्ये असता ती म्हूण केन्ना कोण समान अवस्था आसता पळय कोणाले तांगेल भितर मित्रता जाव येता मेगेल आनी तुगेल भितर आतां मित्रता जावचे सादिना त्या टायमार आमी गुरुकुलांत ओट्टू आशिल्लीं तेन्ना आमी इक्वल आशिल्लीं ती स्टुडंट्स तेन्ना आमगेली मित्रता जावची ते सहज जाल्यार आतां हांव पांचाल देशाचो रायो आनी तो एक ब्राह्मण जावन आशिल्लो ताका तूं आत्तां हांव तुगेलो मित्र न्ही तशें म्हूण सांगनाका म्हणून आनी हे असल शब्द द्रुपद राय सगळे सभेन तूं पुराजना येद्राक द्रोणाचार्य सांगता ती तूं ब्राह्मण जावन येयला आसा तेन्ना हांव तुका जावका येरी दक्षिण दिता म्हूण सांगता द्रुपद राय जाल्यार अशी सांगू नाका की हांव तुगेलो मित्र न्ही म्हणून ते फुडें जाल्लो विशय तो आत्तां ह्या पुरा विशय उरलो नाका तुका कसं दान जावका हांव दिवचे तयार आसा म्हूण सो महाभारतांत तूं हें एक पळोव येता मी की महाभारत दाखयता की पुराजन केन्ना आयडियल आसना ती म्हळ्यार खंयचे एक शुद्ध भक्त एक प्रकार हो पुरा वायटूच हो म्हूण तशी ना म्हळ्यार रियल लायफान तुवें आमी पळोव येता केन्ना ब्लॅक एंड व्हायट आसना ग्रे आसता चांग जन एक पंत वायट करता ती वायट जन एक पंत चांग करता ती हें पुरा प्रदर्शन जाता सो महाभारत पळोव येता एक रियल काव्य खंयच्यान आमी पळयत इतिहासान तूं असल घटन जाता केन्ना चांग जन कोणाले फिलिंग्स हर्ट करता ती आतां हें एक प्रकार द्रुपद रायान सांगिल्लो तो एक फिलिंग्स हर्ट गेले म्हळ्यार द्रोणाचार्याक ताणें कसं एक चांग उतरुल्लो द्रोणाचार्य हेल्प करूं येता आशिल्लो कसं व्हड विशय न्ही पांचाल देशार आयु तो आनी अशी न्ही की द्रोणाचार्यान निंगिला की म्हाका तुगेले अर्ध किंगडम जावका म्हूण खाली ताका फुडें कसं एक चांग उडगास आशिल्लो आनी तांणी भारी एक साधारण राय जाल्यार भाई तूं म्हगेलो मित्र नवे म्हूण सांगलें ताचे ते चांग रुपार द्रुपद रायान ते चांग रुपार तांगेलो व्यवहार करूं येता आशिल्लो अशी कसं एक प्रकार उतरुल्लो इन्सल्ट करता म्हूण नाशिल्लो जाल्यार द्रोणाचार्य बाई पळोव येता तांणी ब्राह्मण जावन असल्यार तांगेले ते अस्त्रविद्या तांगेले ते टेंडन्सी पळयले तांणी 100% ब्राह्मणिकल नाशिल्ली आनी अशी ते उतर उलयत पळय द्रुपदू की तूं कसं दान जावका जाल्यार दिता म्हणून ते द्रोणाचार्याक ते हर्ट जाता हांव दान निमगुचें अशें जाल्यार हांव कोणाल्याक वचचें तशें दान निमगुच्याक तुगेले ते हांगा पांचाल देशान तुका मेळका म्हूण नाशिल्लें म्हूण तांगेलें मन येता आनी भारी कोपान तांणी ते पांचाल देश ते द्रुपद रावल्यार सोडटा ती आनी तांगेलें एक मन अंत आसता एक टायम येयलो तेन्ना हांव ताका शिकयता राब आनी सभेन तूं हांव कसं एक चांग मनान ते मित्र म्हूण गेलोलो असल उतर उलयला न्हू हांव ताका टायम येयलो तेन्ना हांव कसं एक ब्राह्मणाल शक्ती आसा कसं म्हूण हांव ताका प्रदर्शन करून दाखयता म्हूण तशी ते द्रोण भारी दुख्खान कोपान थंय दुखून भायर पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या टायमार मुखार सुनू द्रोणाचार्य हस्तिनापुरा येवन पावता ती हस्तिनापुरा आयले सिता आमी त्या टायमार पळयत की पांडव भारी सान आशिल्लीं ती म्हळ्यार तांणी शिकता आशिल्लीं थंय सानप्रायेची पांडवय कौरवय आनी तांणी थंय द्रोणाचार्यान ते हस्तिनापुरा येताना ते एक एरिया आशिल्लें थंय तांणी एक बॉल आवट खेळटा आशिल्लीं आनी ते बॉल आवट खेळटा आसतना एकल्या उडयतना ते खंयची एक उदकांत वचून एक तळ्यां वचून पडटा तें आनी तळ्यां वचून पडले सुद्दां ते कशी काडची ते बॉल तळ्यां दखून म्हणून तांणी पुरा तांगेले भितरूय उलोवन घेता आशिल्लीं ती पांडव आनी कौरव ओट्टू खेळटाना तेन्ना थंय द्रोणाचार्य आशिल्लीं ती आनी द्रोणाचार्य पळयले सुद्दां तांणी एक पंत म्हणटात पळय एकदम इम्प्रेस जाता सांचेरडू जाल्यार कसले की द्रोणाचार्य पर्सनॅलिटी अशी आशिल्ली तांणी आनी ब्राह्मण जाल्यार तांणी एकदम एक म्हणटात पळय तांगेले एक राया म्हणके तांगेले एक वेशभूष आशिल्ली म्हळ्यार तांकां पळयल्यार एरिस्टोक्रेटीक म्हणटात पळय तशी आशिल्ली द्रोणाचार्य पळोवच्याक आनी द्रोणाचार्य तेन्ना सांगतात की हांव ते तुमकां बॉल काडून दिता तळ्यां पडलेला म्हाका तुमी म्हगेलें प्रसादाची वेवस्था करका म्हळ्यार आज कसं खावचें तुमी वेवस्था करून दिवका म्हूण सान चेडून जाल्यार ते सान चेडून तूं युधिष्ठीर केन्ना लिडरूय आशिल्लो तो नॅचरल लिडर युधिष्ठीर मुखारसून येता आनी युधिष्ठिराल भाव पळय ती तो प्रणाम करता तांकां कळटा की हो असाधारण जावन आशिल्ली व्यक्ती आनी तांणी युधिष्ठीर पांय पडून सांगता एक तुमी कसं म्हणटात एक टायम तुमी आमकां हेल्प केल्यार एक टायम कसं सगळे तुमगेले सगळे लायफा खातीर आमी तुका
तुमकां कसन जावं ते दिवचे तयार आसा ती म्हूण म्हळ्यार युधिष्ठिराक पळय येता की कसन एक भावनस म्हणटा एक सान प्रायर देखून तागेले तें एक व्हड रायालें तागेलें लक्षण आसा युधिष्ठीर महाराजालें तशींची आनी तांकां पळयले सिताक वे द्रोणाचार्याक भारी खुशी जाता म्हळ्यार त्या पांडवांक पळयले सिता तेन्ना देखून एक द्रोणाचार्यालें फर्स्ट टायम पळयले सिता एक नॅचरल अफेक्शन येता म्हळ्यार चेडूं पळयले सिताक तांकां पडटा पळय भारी चांग चेडूवांनी हांकां कसन की एक हांव कसनय हांकां पूण शिकोवका म्हूण ते द्रोणाचार्याल त्या टिचराल स्वभाव आसा पळय तांकां पळयले सिताक जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते बॉल मात न्ही तांगेले हातां आशिल्ले रिंग ते उदकांत उडयतात के तळ्यांत पुराचे स्तब्ध जातात की हें कसं नाही एक तर बॉल काणी आणि हे रिंग उडयन म्हूण तागेले हातां आशिल्लें म्हूण मागीर द्रोणाचार्य ಸ್ವಲ್ಪ तण घेतात की ते नाल्यार आशिल्लें तण घेतात ती सुकिल्लें आनी कसन की एक मंत्रोच्चार करतात की आनी ते मंत्रोच्चार करून एक एक तण उडयतात की तळ्यांत आनी ते तण तांगेले इतलें स्किल आसा आनी तांगेले ते मंत्राची इतली शक्ती आसा हातूंत तांणी प्रदर्शन करून दाखयता ती ते एक एक तण उडयता ती मात ती एक तणा तुदी विंगड तणा तुदी भितर वचून जॉइन जाता आनी ते जॉइन जावन एक राज्य मणके जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते पुरा कनेक्ट जाल्ले अशी तांडील पेट्टाक ते बॉल तांतू तण ते बॉला भितर खोंबून आसता आनी तांणी तांडील पेट्टा तो बॉल भायर येता म्हूण आश्चर्य जाता तांकां पुरा तांकां चेडूवांक ते स्किल पळोवन आनी आनीक पंता तांणी तशींच एक तण करता ती आनी कशी एक बाण मारला म्हणके ते तण अशी ते तळ्या भितर उडयता ती ते तण उदका भितर पडलेले ते एक फोर्सार भितर वता की ते ठाप्प म्हणून उडदा उडय अशें म्हणटात पळय स्प्रिंकल जाता ठाप्प म्हणून उददा भायर येता आनी तांतू तांगेले रिंग सिधा उड्डून येता तांगेले आपास हातार येवन बसता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हणजे हें पुरा डेमॉन्स्ट्रेशन पळयलें सिता तांगेले टॅलंट पळयलें सिता इतली खोशी जाता युधिष्ठीर आनी हें पुरा पांडव कौरव जनाक आनी तांगेले सहज म्हळ्यार तांगेले लायफान तूं पांडव आनी कौरवाल खातीर कसने एक चांग विषय कसने खुशी जाल्यार तांणी वचून भिष्मा वचून सांगचें आशिल्लें कसलें की भीष्म देव म्हळ्यार तांगेले माता पिता पुरा आशिल्लीं कसलें की त्या टायम ऑलरेडीची ह्या समयार द्रोणाचार्यान येताना पांडुलें निधन जावन आशिल्लें आनी धृतराष्ट्राक दोळे दृश्टी नाशिल्लें ताचे निमित्त कसने एक शिकोवचें आवस बापूस म्हळ्यार एक प्रकार म्हणटात पळय बापूस म्हळ्यार भिष्मो आशिल्लो तांगेले खातीर आनी तांगे लायफान तूं पुरा खंयच्या विशयान तूं चांग वायट कसने विशय आसल्यार ते भिष्मान तांकां एक प्रकार गायड करचें म्हूण सो त्या टायमार वताना ते द्रोणाचार्या विशय वचून सांगता ती भिष्माक तें आयकल सिताक कळटा की हो द्रोणाचार्यची म्हूण म्हळ्यार तांणी पळयनासी भिष्माक कळटा कसलें की त्या टायम देखून कसलें कितें भारद्वाज मुनील आश्रमाची भारद्वाज मुनील आश्रम म्हळ्यार एकदम फेमस आशिल्लें आनी तांतूय भारद्वाज मुनील आश्रमांत द्रोणाचार्य एकदम फेमस आशिल्लो ऑलरेडी की तागेले कशें की एक विशेष व्यक्तित्व असं म्हणटा पुरा जनाक तसं की अग्निवेश ऋषीलो व्हड शिष्य तो द्रोणाचार्य म्हूण आनी व्हड अस्त्रविद्या गोत आशिल्लो आनी भारी एक चांग गुरू जावन आशिल्लो तागेले एक म्हणटात पळय तागेले कॅपॅसिटी आसा म्हणटा ऑलरेडी पुरा जनाक गोत आशिल्लें तें आनी द्रोणाचार्य ह्या एक गोत आशिल्लें भीष्म देवाक की तांणी परशुरामाला चमकलेली ती म्हूण परशुरामान ते पुरा क्षत्रिय मारून जातरी तांणी कसन तें एक ओट्टू केलेलें आशिल्लें ते पुरा ब्राह्मणां मध्ये तांणी डिस्ट्रिब्यूट केलेलें जाल्यार द्रोणाचार्यान थंय पावताना परशुराम देवान ते पुरा डिस्ट्रिब्यूट कोन्न जालें ना की धन हें पुरा हें फुडें विशय तेन्ना द्रोणाचार्य येता तेन्ना परशुराम सांगता की द्रोणाचार्याक की हें पुरा व्हड व्यक्ती आमी पळयत तांणी मेळची म्हळ्यार तें असलें एक असाधारण घटना हें पुरो जावचें द्रोणाचार्य परशुराम देवाला येता परशुराम देव सांगता की आतां म्हगेले दोन्ही विशय बाकी आसा पुरा आशिल्लें पुरा हांव दिवन सोडलां म्हूण म्हगेले एक देह आसा ते हांव तुका म्हगेले देहा देखून तुका कशें जावं केलें हांव काण दिता आनी म्हगेले एक अस्त्रविद्या आसा म्हूण आनी द्रोणाचार्य पळोवन तांगेले एक परशुराम देवाल ते कमिटमेंट पळयल्यार की कितले तांणी निस्वार्थी जावन आसा ती आनी कसने दिवचे तयार आसा तें पळयलें चित्रां द्रोणाचार्याल मना वयरी मस्त परिणाम पडचे आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांणी सांगचें आसा म्हळ्यार एक प्रकार तांकां गुरुसी नमगून अग्निवेशासून हांकांय परशुराम देवाकय गुरुसी नमगून सांगता ती तुगेलें अस्त्रविद्याची म्हाका तुगेलें शिक्षा मेळ्ळ्यार एक व्हड विशय म्हणून ताका परशुराम देव द्रोणाचार्याक अस्त्रविद्या वयनी ते प्रॅक्टिकली कशें पुरा यूज करचें तें पुरा तांकां दाखयता म्हूण सो एक प्रकार पळयल्यार भीष्म देव वय परशुरामाले शिकला
आणि द्रोणाचार्य वय परशुरामाला ते अस्त्रविद्या शिकिल असं दोग जण. सो एक प्रकार त्यांनी एक गुरुल अंडर शिकिल गॉड ब्रदर्स म्हणतात पण ಒಟ್ಟು एक गुरुल ಒಟ್ಟು शिकिल जन असं तो भीष्म देवाक त्या एंगला दाखवून गोत असं की द्रोणाचार्य म्हळ्यार भारी क्वालिफाईड असं ती म्हणून. सो आणि द्रोणा आणि भीष्म देव म्हळ्यार खाली चेडूं टाइम स्पेंड करता आशिल्लें वय जाल्यार तांणी प्रॅक्टिकली ते सगळें हस्तिनापुराचें राज्य ऍडमिनिस्ट्रेशनाचें पुरा काम तांणी करचें आशिल्लें. सो तांकां ऑल्दो तांगेल्याक वय कॅपॅसिटी आशिल्लें भीष्म देवाला की तांणी पांडवाजाक आनी कौरवा तांणी शिकयत आशिल्लीं ती जाल्यार तांगेले एकटे टायम ना आशिल्लें भीष्म देवाला. तांतू कृपाचार्य वय आशिल्लीं ती जाल्यार कृपाचार्य तांणी मिनिस्टर जावन आशिल्लीं हस्तिनापुरांत तांगेल्याक टायम ना आशिल्लें आनी ते अस्त्रविद्या खंयचे द्रोणाचार्याल खंयचे लेवलाक तांकां गुर्त पळय त्या कृपाचार्याक गुर्त नाशिल्लें. सो इन वन सेन्स भीष्म देवाक पुरा एंगला देखून दिसता की हो आयडियल टीचर म्हूण द्रोणाचार्य कसं की एक म्हणटात पण देवाल मनांतू असं की तो आज हस्तिनापुर आयला चेडूं तागेली भेट जाल्ली आनी होची हांगेले गुरु जावका म्हूण सांगिल्लें असं. सो ते सगळे 105 100 कौरव आनी 5 पांडव आनी पुरा जन द्रोणाचार्याल अंडर शिक्षा सोडता ती म्हूण सांगिल्लें असं. आनी ते हस्तिनापुरा भायर तांगेले एक आश्रम आसा तांगेले हस्तिनापुरा आउटस्कट्सार म्हणटात पळय तांगेले आश्रम आसता आनी थंय तांणी पुराची पांडव आनी कौरव त्या आश्रमार राबून द्रोणाचार्याल अंडर शिकतात. हस्तिनापूर म्हळ्यार आयच्या टायमार पळयलें दिल्ली एरिया म्हणके आनी अशी सांगता ती ते गुरगांव आतां गुरुग्राम म्हणटात पळय त्या एरिया द्रोणाचार्याल आश्रम आशिल्ली एरिया म्हूण ताका गुडगांव और गुरुग्राम म्हणटात ते द्रोणाचार्याल आश्रम आशिल्ली एरिया म्हूण तशें सांगेत म्हूण पळय. सो मुखार सुनू आमी पळयत की तांगेले आतां एक टायम येता की तांणी ते द्रुपद रायान तांकां दुख्ख दिलेलें तांकां दिसता की आतां टायम आयला तांकां शिकोयता म्हूण. सो ऑफकोर्स मत्सकड इन्सिडेंट्स मध्येन तूं कर्ण येता आनी कर्णाक तांणी शिकयना ती आमी त्या विशयी कर्णाल विशयी उलयता आनी त्या डिटेलान तूं तेन्ना आमी पळोवया. कर्ण एक भारी तागेलें एक भारी व्हड चरित्र आसा जाल्यार तांकां तांणी शिकयना ती कसलें की कसं की क्वॉलिफिकेशन जावका म्हूण सांगता ती म्हूण. म्हळ्यार कशी इवन आतां फॉर एग्जांपल आतां IIT आनी खंयचे कॉलेजा वचील कसं की क्वॉलिफिकेशन जावका कर्ण तांतूं खंय की उणें आसा पूण त्या प्रकारार आसा जाल्यार ते आमी डिटेलान केन्ना कर्णाल विशयी उलयता ती तेन्ना आमी पळोवया फ्युचरान केन्ना. सो आत्तां हांकां पुरो शिकोवन जाता तरी द्रुपद राय अशी टायम येता की द्रुपद रायल विशयी तांकां ते मनांत आसता द्रोणाचार्याक की आतां ताका दाखोवका म्हूण. आनी केन्ना पांडव आनी कौरव तांगेली शिकून जाता तरी तांणी रेडी जाता ती तेन्ना दुर्योधन तेन्ना द्रोणाचार्य तांगेले गुरु दक्षिणा खातीर सांगता की द्रुपद रायाक अरेस्ट करून ताका धरून हाडया ती बांदून हाडया ती हीच मेगेल गुरु दक्षिणा म्हूण. दुर्योधन वता खंय तांणी सुर्योधन आनी पुरा कौरव वता ती तेन्ना अर्जुन म्हळ्यार तांकां इम्प्रेस करता आशिल्लें गुरूक ताका अर्जुन सांगता आसो तांणी वचचो ती तांगेले जाल्ल्या साध्य जाल्यार आसा न्हय जाल्यार आमी मुखार सून वचया म्हूण. म्हळ्यार तेन्ना देखून आमी पळयता अर्जुनाचें चरित्र की विंगड कोणी करता जाल्यार आसो तांच्या विशयान ताका क्रेडीट नाका. मात मुखार सून गेल्यार ते पांचाल देशात सैन्य आनी द्रुपद राय व्हड महारथ तेन्ना तांणी दुर्योधनाक कांय करचें जायना ताका आपास धांवन येवका पडटा म्हूण. आनी आतां तांकां कळ्ळें द्रुपद रायाक की कसन की एक द्रोणाचार्याल गायडन्सान हांणी पुरा कौरव पांडव मारूं येता ती ताका तांणी पुरा कडेन बॅरिकेड्स घालतात की तांगेले तांगेले राज्या भायर म्हळ्यार कोणीय भितर येवचें जायना म्हूण. ह्या पंत भीम आनी अर्जुन येताना ते कसन बॅरिकेड मध्य घालेले पण मुखार सून येवचे ना म्हूण कसन घालेलें ते भीम पुरा स्मॅश करून म्हणटात पळय हेकड तेकड मारून येता आनी भीमान वाट क्लियर केली सुद्दां अर्जुन धांवता येता. आनी ह्या पंता पांचाल देशात सैन्याक कसने करूं जायना आनी द्रुपदाक एक प्रकार बांदून तांणी घेवन येता ती आनी द्रोणाचार्याल आश्रमाक ताका हाण लखून तागेले पांया पंदा घालता ती म्हूण सांगिल्लें आसा द्रुपद रायाक. तेन्ना द्रोणाचार्यान सांगचें आसा की आमी म्हाका तुगेली मित्रता जावका हे द्रुपदा म्हूण. जाल्यार तांणी सांगता ती म्हाका तुगेले मित्र जावका जाल्यार तुवें सांगिल्लें न्हय की मित्रता म्हळ्यार समान आशिल्ल्या जना मध्येन तूं जावेत म्हणून. आतां पळय तुगेलें कांय राज्य ना तुगेलें राज्य मेगेलें तुगेलें कांय ना तसलें आतां आमी समान नात न्हय तसलें आमकां मित्र जावचें साध्य ना म्हूण आतां कशें करचें म्हूण एक पंत टॉन्ट मारून पळय द्रोणाचार्य द्रुपदा सांगता ती
आणि द्रुपदाला आता अवस्थ म्हळ्यार अशी आसा की बांदून घाल न्हू ताका पायपंदा घाल्लेलो आसा द्रोणाचार्याला अर्जुनान आनी भिमान. आणि द्रोणाचार्य सांगतात की आसो जाल्यार हांव तुगेल्या म्हणके न्हय, कशी असल्यार ही अवस्था म्हाका तुगेली मित्रता जावका आनी तो सांगता की तुगेलें अर्ध राज्य म्हाका दी म्हूण. आतां द्रुपदाक भितर दुखून पळयल्यार भारी कोप आसता. जाल्यार तागेली अवस्था अशी आसा की कसंय तो उलोवचें तागेलें चॉयस ना. सांगील म्हणके आयकुका. भितर दुखून तो म्हणटा पळय जळटा आसा. जाल्यार हिची भायल्यान भारी खुशेर ही द्रोणाचार्य सांगता की तुगेली कितली कृपा आसा द्रोणाचार्य तुगेल्या म्हणके व्हड व्यक्ती कोणी आसत वे पळय आत्तां जाल्यार तूं म्हाका कसं करीत आशिल्लें जाल्यार तूं म्हाका राज्य दिलेलें आसा. आनी तुगेल्या म्हणके व्हड कोणी ना ती म्हूण अशें पुरा म्हणटा जाल्यार भितर दुखून ताका मस्त कोप आसा. आनी थंय दुखून कशी पूण ही भायर पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी द्रुपदाक कळटा की अर्जुन, भीम आनी आतां द्रोणाचार्य लोट्टस म्हळ्यार सादारण मट्टा ताका आतां युध्द करून ताका डिफीट करचें जायना म्हूण. ताका तो उपयज्य यज आनी उपयज म्हूण 2 ऋषी आसा ते वनांत तो थंय वचून तांगेले मस्त आनी ताका हेल्प करूंक तयार जायनात ह्या विशया खातीर. जाल्यार मस्त तांगेले साहेब आनी करता हें आनी करता. मागीर तांणी प्रसन्न जातात दोग जण ते ऋषी आनी द्रुपद रायल खातीर यत्न करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. ते यत्न केले सिद्धा ते यत्न केले सिद्धा तांचो यत्न देखून सुरेची दृष्टद्युम्न भायर येता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार जन्मा येताना तो व्हड अशी सांज चढू न्हय वॉरियर जावन भायर येता तो. पुरो हातांत अस्त्र हें पुरो जावन म्हणटात पळय भारी एक तेजस्वी योद्धा महारथ जावन तो त्या यज्ञा देखून भायर येता. तसो तो एक पूत दृष्टद्युम्न म्हूण. आनी हें आमगे मनाचे खेळ पळयत आमी कशी मन आमगेलें आसता म्हूण ते महाभारतांत पळयता. दृष्टद्युम्न रायन ताका एक चेल्ली जावका चेल्ली चेडूय जावका म्हूण मागून घेता काय ती. आनी कसले चेल्ली चेडूं जावका म्हळ्यार की ते युध्दांत अर्जुनान ताका पराजीत केलें तेन्ना पळय ते अर्जुना पळोवन दृष्टद्युम्नाक अशी खुशी जाता काय कसं छान गूण आशिल्लें कसं गुरूल खातीर कसं करूं तयार आसा पळय म्हळ्यार द्रोणाचार्या खातीर तो ताका ताण बांदून तांडून व्हेलेलें आसा अर्जुनान आनी भिमान. जाल्यार अर्जुना प्रती पळयल्यार ताका इतली खुशी काय की ताका अशी मन येता की म्हाका एक धूव जावका आनी हाका जावंय जावका म्हगेलो अर्जुन म्हूण. ताका तो यज्ञान तूं एक धुवे काय मागून घेता काय आनी ती भारी एक ती जावन आशिल्ली ती म्हणटात पळय देवी द्रौपदी ती वयता यज्ञा देखून भायर येता आनी तिका कसं एक छान गूण आसा त्या पुरा येता आनी ते यज्ञान ती येता आनी एक आकाशवाणी जाता की मुखार सून एक युध्दांत कारणय जावचें आशिना म्हूण. सो त्या प्रकारार ती एक द्रौपदी वयता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आत्तां आनीक एक विशय पळयत म्हळ्यार ते दृष्टद्युम्न म्हळ्यार तो योद्धा जावन भायर आयले यज्ञांत जे ताका गोत्त आसा की प्रॅक्टीस करनातल्यार नवे नवे स्किल्स जायनातल्यार एक योद्धा वय परमनंटली तो योद्धा आसना. कितले व्हड योद्धा आसल्यार तांणी डेली प्रॅक्टीस करता आनी तांकां गायडन्स जावका. आनी त्या टायमार पळयल्यार सगळे भारत वर्सांत एक्का आश्रम फेमस आशिल्लें द्रोणाचार्यान आनी दृष्टद्युम्न थंय वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां द्रोणाचार्य गोत्त आसा ह्या टायमार की ते यज्ञ केलेलें द्रुपद रायान आनी दृष्टद्युम्नाक उत्पन्न केलेलो ताका मारच्या खातीरची म्हळ्यार ते यज्ञ जालेलें ताजे खातीर आनी ताका द्रोणाचार्य गोत्त आसा की मुखार सून हो दृष्टद्युम्नूची मेगेले मरणाचें कारण जातलो म्हूण मेगेलें जाल्यार तागेलें ते ब्राह्मणिकल क्वॉलिटी म्हणटात पळय ते पळयता की ब्राह्मण म्हळ्यार निस्वार्थ रुपार तांणी ज्ञान दिवका कोणीय आसत तें म्हूण. सो आमी पळोवं येता की एक पण त्या द्रोणाचार्य क्रिटिसायज जाता ती कर्णा खातीर और एकलव्या खातीर जाल्यार आमी पळोवं येता की हो विशय आमी पळोवका की द्रोणाचार्य ह्या समयाक गोत्त आसा की दृष्टद्युम्न ताका मारतलो म्हूण तांगेलें एवरी कारण आशिल्लें तांणी पळयत आशिल्लें की ना म्हाका तुका शिकोवचें जायना म्हूण सांगीत आशिल्लें न्हू. जाल्यार तांणी ना म्हणी गोत्त आसा की हो मुखार जावन आनी कशी त्या विंगड पुरा तांगेल्या स्टुडंट्सांक शिश्यांक तांणी शिकयलां त्याच रुपार तांणी दृष्टद्युम्नाक पुरा अस्त्र विधी शिकयला म्हूण सांगिल्लें आसा की तांगेलें तें एक टिचर जालेलें कर्तव्य म्हूण. सो आमी हो एक व्हड विशय पळोवं येता. टायम जालेलो आसा सो एक जाता 5 मिनीट ते एकलव्या विशय सांगून कंक्लूड करुया. 7:55 जालें ऑलरेडी. सो आतां आमी एक पळोवं येता की एकलव्य म्हळ्यार एक केन्ना एक तांगेल्या चरित्रांत एक येता आनी मस्त सकट आमी मॉडर्न डे स्टोरी लिटरेचर पळयल्यार की द्रोणाचार्यान एकलव्या टू सम करनी ताण केलेलें तें रॉंग
म्हणून मत्सकड आम्ही पॉप्युलर लिटरेचर वाजयतात जाल्यार ते कसं करेक्ट अंडरस्टँडिंग महाभारतांतू केन्ना भक्तजन एक्सप्लेन करता ती तेन्ना आमी पळोव येता की निजावन एकलव्य म्हळ्यार ते निषाद म्हूण एक जाती आसा तांतूल दोखून आशिल्लो तो आनी ती जाती निषाद म्हूण ते जन आसत पळय ते वन राबताली तांणी मोस्टली पुरा क्रिमिनल्स आशिल्लीं ती म्हळ्यार तांणी कोणालें चोरी करचें कोणाक मारचें कोणालें मर्डर करचें तसल ती एक कम्युनिटी आशिल्ली निषाद म्हळ्यार तांणी केन्ना एक समाजा बाद दितली ती त्या कम्युनिटी देखून तसल जन आशिल्लीं तांणी आनी तांणी निषाद म्हळ्यार तांणी जरासंधा ओट्टू तांणी पार्टनर आशिल्लीं ती युद्धांत तांणी केन्नाय म्हळ्यार जरासंधान कसं नाही केल्यार निषाद जन आसत पळय निषाद राय आनी तागेले जन तांणी जरासंधाल सैन्या वता आशिल्लीं आनी जरासंध आमकां गोतस तो केन्नाय देवाल एगेन्स्ट आशिल्लो आनी केन्नाय एक प्रकार म्हणटात पळय तो यदुवंशाल एगेन्स्ट फायट करता आशिल्लो आनी कौरव आनी यदुवंश म्हळ्यार ओट्टू आशिल्लीं ती कसले कुंती लग्न यदुवंशांतूच जालेलें नाशिल्लें सो जरासंधूय केन्नाय तांगेर ओट्टू लढाई करता आशिल्लें आनी निषाद जन जरासंधा ओट्टू आशिल्लीं ती सो ताका केन्ना एकलव्य द्रोणाचार्याला येता तेन्ना द्रोणाचार्य सांगता ती की ना म्हाका तुका शिकोवचें जायना म्हणून तांणी ना म्हणटा ती एकलव्याले ते स्किल म्हळ्यार तागेलें ते हें आशिल्लें मनांत की म्हाका शिक्का हें पुरो म्हूण तागेलें तें कॅरेक्टर तशें आशिल्लें म्हळ्यार ताणें एक ज्या शिकची ताका अस्त्रविद्या येवच्या पुरो जाल्यार तागेलें तें कॅरेक्टर आशिल्लें की म्हळ्यार पावर असल जनाले येवका ना कोणाले कॅरेक्टर आसा आतां ते अस्त्रविद्या शिकून तांणी निषाद जना वचून मुखार ते समाजाक वायट जाल्यार ताकाची द्रोणाचार्य ना म्हणटात हे विशय जनरली हायलायट जायना अशी सांगता ती की एकलव्य ना म्हणल्या म्हूण ते मागीर मुखार सुंजल तो विशय वय की तांकां ना म्हणल्यार तो एक प्रकार स्टॅच्यू करता विग्रहसी करता द्रोणाचार्याने वना भितरी आनी तो निपोवन ताणें पळोवचें म्हळ्यार पांडव आनी कौरवांक शिकयताना धूर बैसून झाडां मागशी पळोवन ताणें पळोवचें द्रोणाचार्यान कसन शिकयलें म्हूण आनी मुखार वचून ताणें वना भितर त्यांची प्रॅक्टीस करची सो तशी त्या प्रकारे तो एकलव्य शिकता म्हूण ताका एक पंत अर्जुन आनी वनांत आसतना तांणी एक पळयतात की एक सूण डॉग तागेले तोंडांत पुरा बाण आसा आनी कांय मरनी ते जिवंत आसा जाल्यार तोंडा भितर पुरा बाण आसा म्हळ्यार ते जालेलें अशें की तो प्रॅक्टीस करता आसतना एकलव्यान एक पंता तें घट्टी आवाज करता आशिल्लें ते सूण डॉग ताकाची एकलव्यान म्हळ्यार ताका मार न्ही जाल्यार तागेले तोंडा भितर पुराशी बाण घालन सोडलो की ताका आतां आवाज करूं जायना ते अर्जुना पळयल सुद्दां कळटा की कसं की हें कोण केलें ना तागेले हातांत कसं की अद्भुत कला आसा प्राणीक मार न्ही वय जाल्यार ताणें आवाज येवची बंद केला म्हूण केलें सो तें पळयता सो अर्जुनाक भारी खुशी जाता एक पंत अशी सांगता ती स्टोरीजांतू की अर्जुना जाळ आशिल्लें म्हूण अर्जुनाक कांय जाळ ना अर्जुनाल चरित्र इतलें चांग आसा की ताका हें पळयल सुद्दां खुशी जाता खंय आनी तो वचून द्रोणाचार्या वचून सांगता की अशें हांव एक अद्भुत कला पळयलें म्हूण आनी हांव ताका वचून मेळ्ळो तागेलें नांव एकलव्य आनी ताणें सांगलें की तूंच तागेलो गुरू म्हूण तेन्ना द्रोणाचार्या कळटा कसं की हें सम न्ही म्हूण आनी ताका कळटा की तोच चल्लो एकलव्य कोण तो आयिल्लो फुडें आश्रमांत म्हूण द्रोणाचार्य थंय वता ती आनी तो पळयता आनी तागेलें तें कलाच प्रदर्शन पळयल सुद्दां ताका कळटा की हागेलें एक लेवल आसा म्हूण तेन्ना द्रोणाचार्य तागेलें अंगुश्ट निमगून घेता ती आनी सांगता ती की गुरुदक्षिण म्हळ्यार त्या दी म्हूण आनी एकलव्य कूडले तें तागेलें कट्ट करून तागेलें बोट दिता म्हूण सांगिल्लें आसा आतां आमी हें पळयता की एक भारी एक निर्दयी जावन पुराजन सांगच्या पुरो ती की द्रोणाचार्यान अशें करचें एकलव्याक आतां आमी ह्या बॅकग्रावंडांत तूं पळोवका की एकलव्य ते स्किल आसच्या पुरो अस्त्रविद्याचें जाल्यार तागे लायफांत कसं पर्पज आसता आशिल्लें पळय ताका मुखारसून तो अस्त्रविद्या ताचो उपयोग करता आशिल्लें तें चांग नाशिल्लें सो गुरु दक्षिणेन ताणें तागेलें अंगुश निमगून घेतलें तें एक्चुली एकलव्या खातीर बरेपणा कारण जाल्लें कसं जालें की ताणें मुखारी तें अस्त्र कृष्णाल एगेन्स्ट जरासंधाल ओट्टू टिमा जॉयन जावन यदुवंशाल एगेन्स्ट कृष्णाल एगेन्स्ट फायट केलें जाल्यार तागेलें जीवन आनीकय म्हणटात पळय एक प्रकार भारी ताका वायट कर्म जाता आशिल्लें ताकाची ते युद्धा वचचें नाशी गुरु दक्षिणान तें अंगुश निमगून घेतिल्लें ताजेर एकलव्य एक प्रकार म्हणटात पळय द्रोणाचार्यान तागेलें रक्षण केल्लें की एकलव्या निमित्त मुखार समाजाक कसलें वायट जावचें नज आनी तागेल्या हातान कसलें देवाल एगेन्स्ट कसलें जावचें नज सो ह्या एंगला देखून जनरली ती स्टोरी गोतना मस्त जनाक ताका आतां एकलव्या खातीर सिंपती आसता ती वय खंडिताची एकलव्य स्किल आशिल्लें
जाल्यार ते बॅकग्रावंडान ते स्किल खंयच्या खातीर फ्युचरा यूज जातलें ते द्रोणाचार्याक गोत आशिल्लें. ताका द्रोणाचार्यान एक प्रकार एकलव्यालें रक्षण केल्लें. आनी आमी आनीक एक सांगी येता की पुराजन सांगता ती की एकलव्याल भारी गुरू भक्ती आशिल्ली म्हूण. वय गुरू भक्ती आशिल्ली वय खंडीत त्या प्रदर्शन केलें म्हळ्यार कांय एक मन आनातील ताणें कोडले सांगल्या म्हणके केलें ना. जाल्यार आनीक एक पॉयंट व्हड भक्त जन वैष्णव एक्सप्लेन करता आनी सांगता ती की गुरू भक्ती म्हळ्यार सिलेक्टीव न्ही. आमकां कसं लायक जाता तें करचें आनी आमकां कसं लायक गुरून कसं सांगलें आमकां खंयसर लायक जायना तें करनासलें भशेन तें एक प्रकार फुल्ली गुरू भक्ती न्ही. तितलें गुरू भक्ती आशिल्ली जाल्यार केन्ना द्रोणाचार्यान सांगिल्लें की हें तूं पळोवं नाका तेन्ना ताणें स्टॉप करचो आशिल्लो न्हय. तेन्ना द्रोणाचार्यान ना म्हणल्यार तो प्रॅक्टीस करता आशिल्लो. सो गुरू भक्ती म्हळ्यार आमी अशी न्हय की सिलेक्टीव ऑबिडियन्स म्हळ्यार आमकां कसं लायक जाता गुरून सांगिल्लें आमी करचें, कसं लायक जायना आमी तें करना ती. तें 100% गुरू भक्ती, सिलेक्टीव गुरू भक्ती म्हूण सांगयता. सो आमी हें पळयत आनी आनीक एक एंगलान पळयत द्रोणाचार्यान एक्चुअली खुशी जावयत आशिल्लें न्हय. ताणें अशें सांगयत आशिल्लें की हो म्हगेलो शिश्य पळय म्हळ्यार तागेलें स्किल्ड आशिल्लें. सो द्रोणाचार्यान क्रेडीट क्लेम करूं येता आशिल्लें एक्चुअली. एकलव्या म्हणके तो स्किल्ड वॉरियर म्हगेलो शिश्य म्हूण. द्रोणाचार्य तसले पुरो क्रेडीट नाका आशिल्लें. ताका समाजाचें आनी एकलव्याल बरेंपण जावंच तसलें ताणें डिसिजन घेतलें म्हूण. सो आतां टायम जाल्लेलो आसा 8 घंटे. आमी नेक्स्ट टायम कंक्लूड करुया द्रोणाचार्याल चरित्रा विशीं. तुमगे कसले कॉमेंट्स फीडबॅक आसल्यार सांगयेता. हांव क्विकली 5 मिनिटां खातीर रिकॅप करता. कसले सांगिल्लें तूं चुकी जाल्ली आसल्यार तुमी क्षमापण करून घेवता. सो आतां आमी स्टार्टिंगार पळयलें कशी मध्वाचार्य स्वामीन ते कशी 3 पॉयंट्स सांगिल्लें की खंयचें एक शास्त्राक आमी पळयता की ऐतिहासीक रुपार पळयता आनी ऐतिहासीक रुपार पळयता एक तांतूं देखून कसलें शिक्षीत आसलें धर्मा विशीं पळयता आनी देवाल भक्तीन तूं कशी आमी भाग घेवं हें पुरो आयकून तें आमी पळयलें. ते श्रुती स्मृतीच पॉयंट कशी आमी फिलॉसॉफी प्रॅक्टिकली हें इतिहासान तूं आमकां डेमॉन्स्ट्रेट जावन पळयता की कशी चांग केल्यार चांग जाता, वायट केलें जेन्ना वायट जाता. हें पुरो आमी विशय प्रॅक्टिकली हें रियल हिस्ट्री इतिहास आनी तो महाभारतांत पळयता म्हूण. आनी महाभारतांत नातिल विशय ना म्हूण तें आमी डिस्कस केल्लें. आनी एक प्रकार महाभारता म्हणके आमगेल जीवन वे एक प्रकार कुरुक्षेत्र म्हणके आसता. आमगेल हातूंत चांग गुण हे गुण पुरो आसता आनी आमकां कशी तें आध्यात्मीक विशयांत रुची घेवन भक्तींत मुखार सून वचेत तें महाभारत तसलें काव्य आमी वाजिल्लें खेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर आमी तें पुराची तें महाभारताच्या पर्वा विशय संक्षिप्त रुपार पळयलें आनी आमी द्रोणाचार्या विशय पळयलें द्रोणाचार्य सुरे विशय आमी पळयलें तागेले जन्माचे विशय पळयलो. मागीर तागेले ते आश्रमांत ध्रुपद रायले ಒಟ್ಟು तागेले ते मित्रता विशय पळयलें. मागीर आमी तें घटन पळयलें खंय द्रोणाचार्यालें ध्रुपदाल सभेन तूं तागेलें एक प्रकार अपमान जाता आनी ताका कोप येता. मुखार सून आमी ती लील पळयली खंय पांडव आनी कुरू जनाक सांचेडू आसतना द्रोणाचार्य येवन तांगेलें एक प्रकार सांगिल्लें ते स्किल दाखोवन तांकां इतलें इम्प्रेस जाता आनी कशी भिष्माक कळ्ळ न्हू. भीष्म कळटा की हांणी टिचर जावका म्हणून. हांगेल्या म्हणके गुरू भीष्मा दिसता की पांडव आनी कौरवा खातीर विश्वान तूं हांगेले की चांग गुरू मेळना म्हूण तांणी भीष्म देव डिसिजन घेतात. आनी भीष्म देवान अशी लेखची म्हळ्यार तो व्हड विशय. कित्याक की भीष्मा म्हणके सगळ्यांची म्हणटात पण सगळें देवान केले सृश्टीन तूं भीष्मा म्हणके कोणी नाशिल्ली ती. त्या प्रकारार तो भीष्म देव आसा आनी तांणी द्रोणाचार्य सिलेक्ट करची म्हळ्यार तो व्हड विशय म्हूण आमी पळयता. आनी मुखार सून आमी पळयता की कशी ते पांडव आनी कौरवाक गुरू दक्षिण मेळून तांणी द्रुपदाक तांणी तांकां मनाक कसं नाशिल्लें तें शिकयता ती. आनी मुखार सून ती लील पळयली आमी कशी द्रुपदू ते यत्न करून दृश्टद्युम्न द्रौपदीक उत्पन्न करता आनी तांतूं दोकून आमी त्या द्रोणाचार्याल गुण पळयलें तागेले ब्राह्मणाल ते गुण की ताका गोत्त आसा की दृश्टद्युम्न मुखार सून ताका मारतलो जाल्यार ताणें 100% पुरा एक टिचरान कसलें ड्युटी आसा तें पुरा ताका शिकयलें ना म्हण. तें आमी एक व्हड गुण पळयता. आनी लास्टार आमी संक्षिप्त रुपार ते एकलव्याल ते कशें ती काणी आशिल्ली ती पळयली की कशी द्रोणाचार्यान एकलव्या उट्ट केल्लें तें तागेले बरेपणा खातीर आनी ते समाजाल बरेपणा खातीर आशिल्लें. तांगेले खातीर कशें न्हय आशिल्लें. सो हांगा रावया नेक्स्ट टायम आमी मुखार सून सेकंड सेशनाक करुया. चिके चड टायम जाला म्हाजी क्षमापण करता. कसं उलयलें चूक आसल्यार तुमी क्षमापण कर. हरे कृष्ण. कोणाक कसं सांगता आसल्यार कॉमेंट करूया तुमी. नाजाल्यार आमी सेशन कंक्लूड करू.
धन्यवाद किंचित रूपार सेव करिल्ले खातीर आमी मुखार सुनू भारी भारी हे महाभारताचे अमेझिंग स्टोरीज आसात ह्या पुरा आमी नेक्स्ट टाइम हे कंटिन्यू करूया. सो आतां पास देवाल दई मागचे खातीर आमी 3 पंथां हरे कृष्ण महामंत्राचे म्हणू कंक्लूड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. धन्यवाद तुमकां पुराजनाक. नेक्स्ट टाइम आमी आपास हे सेशन कंटिन्यू करूया. आपास पुराजन कुटुंब. हरे कृष्ण. तुमगे कसं नाही